एकलो बापूय बापा सुर्गीच्या बापा कडेन मागूंक लागलो, आमकां भुरगें ना, तूंच आमचो बापूय, फकत तुज्यानूच दिवंक जाता. आनी अशी थोड्या वर्सांनी ताका भुरगीं जावंक लागली. 5 जाणां ती धाकली आसलेली. आनी त्या वेळार म्हणून तूं आदल्या काळार गायचें मांस म्हणून तूं आयताराचें तें हाडून सगळीं जाणां जेवतालीं. तो काळ संपूर्ण नासलेलो आनी ताकाय चड पागार नासलेले. तर एका आयतारा दीस ताणें मांस हाडून, ताका चड पयशे नासले म्हणून थोडेंच हाडलें. सगळें बाकीचें सामान हाडलें. इल्लेलेच धाकलोच 1 किलो मांस हाडून बायलेन धाकले कुडके करून सगळ्या जाणांक वांटले. आनी जेवताना चेडवान म्हणलें, बापा आनी एक म्हाका कुडको दिवशी. आनी बाप सारको रडलो. ताचे लगीन जायना जालें. आनी तो म्हणूंक लागलो, बाय आमसोर आनी वेंग मारली. हें चेडूं तें केन्नाच विसरूंक ना. इतलें तांचे मदें मोग आसलेलो. तें व्हडलें जातूच तें बरें व्हडलें आसलेलें, म्हणजे खूब पयसो तिका मेळटालो आनी ती सदांच वदें पागार गरिबांक वांटताले. आनी खूब गरीब लोक तिका लागून म्हणून तूं जेवतालीं. आयच्या वाचपान आमकां दाखयलां कशे भाशेन आमचो सुर्गीचो बाप जेजू वरवीं आमकां दाखयता, आनी सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं आनी सगळें तुमचे वरवीं कशे भाशेन तो आमकां आमचो परामर्श करता. पळयात, एकलो बाप वयना वय कितली आपल्या भुरग्यां पासत कासावीस जातात. तांकां सगळें दिवच्याक, जेवण खाण, सगळें इस्कॉलाक वचपाक, कॉलेजीक वचपाक, सगळें करपाक खूब वडफूट जातात ती. हेच भाशेन आमचो सुर्गीचो बाप, तो आमचो इतलो मोग करता की सगळें आमकां जाय पळय तें तितलेंय तो आमकां दिता. पूण आमी कसलीं मनशां, केन्नाच दादोशी न्हय. आमकां आनीक जाय, हें जाय, तें जाय, सगळें जाय आमकां. दादोसकायेन तर आमी जियेत जाल्यार खरेपणी आमी मोगान जियेतले हांव. नाजाल्यार ह्या आपलेपणाचें हावराटपण पळय आमचे मदें आसा तें आमकां पातकानूच दवरतलें. आनी दुसऱ्यांचें चिंतचिना आमी आमचेंच. आनी हे भाशेन आमच्या घरा बियांनी पर्यंत जाता. दुसऱ्यांचें चिंतना म्हजेंच. आनी पळयात अशें जालें म्हणटच कशे भाशेन थिचोर स्वर्ग आसचे आसतनी इफेन आमी करून काडटा. आमच्याच भितर तें सगळें घडोंक लागता आनी आमी केन्नाच खुशालकायेन जियेना. पूण देवान हें सगळें घडून हाडलेलें आसा. पळयात, बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान आसा आनी जेजू सोबे आमी बापायच्या एकवटान आसा म्हणून आमकां सांगलां. बाप सगळें भितर, सगळें सोबें आनी सगळें वयर आसा म्हणून सांगलां. आनी आमी कशे भाशेन म्हणून जियेता आपलेपणांत. ह्या आपलेपणांत जियेलीं की ना आमी पातकानूच जियेतल्या. म्हणजे कितें, देवाक आमी मान दिना, आमीच देव म्हूण समजता आनी आमीच सगळें आमी कितें करता पळय तें तातूंतच बुडोवन आमी आमचेंच जिवीत इबाडटा आनी दुसऱ्यांचेंय जिवीत इबाडूंक लागता. ताका लागून देवान जें आमकां दिलेलें आसा, कुडीच्या, मोनाच्या, आत्म्याच्या पावंड्यार जी देणी दिल्ली आसा ती आमच्यान आमच्या वस्तुकी वापरूंक जायना. ती आमी देवाक दिवंक जाय. देव ती वापरतलो तेन्ना तातूंत आमची वाड जावंक लागतली आनी सुर्गीचें राज आमचे मदें येतलें. तेन्ना आमी सगळ्या जाणांक आमचे कडेन कितें आहा तें दितले हांव. आनी ह्या संवसारांत कितली गिरायस्काय थोडींच जाणां घेवन आसात, दुसऱ्यांक दिवपाक ना ती. आमी पळयता हें टीव्हीचेर आनी आमी सगळीं तांचे भाशेन जावंक सोदता. हें चुकीचें. देवान आमकां हे भाशेन करूंक ना. देवान आमकां सगळ्यां बरोबर वांटपाक दिलेलें आसा. पूण आमचे मदें मोग ना. मोग आसा ह्याच वस्तूचो आनी गिरेस्कायेचो. संवसारी मोग आसा.
नाजाल्यार आमी सगळ्यां खुशालकायेन दादोसकायेन जियेतले आसल्या कितलो लोक भुकेन मोत्ता, कितलीं जाणां उदक ना, कितल्या जाणांक घरां ना, आमी तांची बिलकूल चिंत ना. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जितली आमी जेजूच्या कोठान रावतल्या तेन्ना आमी सोंशणिकायची, काकळुतीची, दोयाळ जावन दुसऱ्यांक आमी पावतल्या. कित्याक आमी दुसऱ्यांक पावता तेन्ना देव आमचे सगळें आपणाचोच परमोस सगळ्या सगळें करूंक लागता. आनी हें जावन आसा सुर्गीचें राज. हे आमचे दोळे पळय आसात ते भावार्थाचे दोळे आमचे उक्ते जावंक जाय. तेन्नाच की देवान आमकां शिकयलां तें आमकां समजतलें आनी त्या प्रमाणे आमी जियेतल्या. हाका लागून ताणें आमकां दाखयलें कशे भशेन आमचें समर्पण केलें की ना मागीर देव बाकीचें सगळें करतलो, असल्या मनशांक उपजयतलो. ताका लागून तें घडलें. ताच्या जिविताक लागून ताणें सगळें देवाक समर्पिलें. देव ताचें सगळें वावरूंक लागलो. ताचीच हें सगळें तुवें घोडा केलें म्हणटोच तुजो आत्मो तुवें बिगडलो जाल्यार कसलो आदाव तातूंत ताका पटोंक नासलें. आमकांय कोणीय तर आमकां कितें सांगीत आमी केन्नाच तें पोत करिना. हाका लागून ताका वेळ वेता. पूण वेळ गेल्या उपरांत आमी खालतीकायेन तें तर पोत करीत देवाचें उतर जाल्यार आमचें जिवीत बदलोंक लागतलें. आनी ते मेरेन सान तो इतलो बदललो की सारकेंच ताणें आपलें जिवीत समर्पिलें त्याच मागण्यांनी, त्याच मागण्याच्या मनोभावान, एटिट्यूड. आनी ताचें जिवीत मागीर आतां पर्यंत हांगसर देवान दवरलेलें आसा आनी आतां पर्यंत आमकां बरेपण मेवता. ताका लागून आमी सगळीं जाणां हांगसर येता. हे भाशेन तर आमी करीत जाल्यार देव आमचें सगळें भरपूर दुसऱ्यांक बरेपण फाव करतलो. त्या चेड्यान फकत 5 मासल्यो आशिल्ल्यो, 2 निश्तीं आशिल्लीं. जेन्ना ताणें तें भेटयलें देवाक, देवान तें वाडयलें. हे भाशेन आमचें जिवीत जावनी. सगळे आपल्या पासून गोळा करून दवर नाकात. ते हिंचर वतले मागीर दुसरीं जाणां झगडटलीं आनी तूंय खुशाल जावन आसचो नाय. तो देवान दिलेलें देवाक आमी दुसऱ्या सगळें दिवया. आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी ज्या प्रमाणे आमी प्रत्येकान दिवंक जाय तें तोच सुचयतलो. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे, प्रत्येक सांद्यान कशे भाशेन वागोवंक जाय तें तो जाणा. सायबीण मायंड म्हणलां ते प्रमाणे हांव चाकर जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे ते भाशेन आमचो मनोव जावन आमचें जिवीत जेजूच्या कोठान आमी जियोया आनी सारया. आनी आतां आमी सगळीं उबी रावया. जो भावार्थ आमी जियेता तो उच्चारून उदीक खोलायेन जेजून आमकां शिकयलां तें सगळें आमी पोत करून त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोया.